semua kerta sumia tu keergang di tangannya tu semua kerta sumia tu keergang di tangannya tu semua kerta Tuka ergadita masusumi munma nun kita tu somo kerta tuka ergadita masusumi munma nun kita muja sumia muja deva muja sumia muja deva muja sumia muja deva muja sumia muja deva hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dan hau kerta sumia serpododu vanditaniya aradan hau kerta sumia serpododu vanditaniya aradan hau kerta serpodan Vandita mususumi munmanun kita Saradan hau kerta serpodan Vandita mususumi munmanun kita Muja sumia muja deva muja sumia muja deva muja sumia muja deva muja sumia muja deva hallelujah 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 Jisuk naman kerta angkat sama kita waktu
आमी सगळ्यांनी उल्हास पावूंक फावो कित्याक जेजू जैतवंत जाला मरणाचो पाडाव करन जेजू पुनर्जीवन जाला सगळ्या संवसाराक नवो भरवसो नवो उल्हास तो हाडून आयला नवें जिवीत तो आमकां दिवंक हाडून आसा आमची पातकां बोगसून आमकां ताच्या कुरपेन बरोवंक ताच्या बोळान बरोवंक सर वायटांतलें नश्टांतलें कश्टांतलें काळोखांतलें सुटका दिवंक आमचो स्वामी खरोच जिवन जाला स्वामी जैतवंत जाला हालेलुया 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 ह्या देव मंदिरांत पाचकां बेस्ता उपरांत परत आमी आज जेजूची स्तुती करूंक जेजूक नमान करूंक जेजू ते उल्हास पावूंक ताका आराधन करूंक आमी हांगासर जमल्या कोळूर सांत आंतोनी समर्पिल्ल्या ह्या देव मंदिरांत मंगळारा आमी हांगासर येता त्याच परी डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांत यूट्यूब फेसबुका मुखांत हजारो भक्तीक ह्या जेजूक आराधन करन आसात ह्या आराधनाक मेळोन आसात महिला पयस आसून पुरो पूण तांचे काळीज देवाच्या मोगान तांणी उक्तें केलां फेसबुकार गेल्या त्या हप्त्यांत हांवें पळयलें 12 जण व्ह्यूवर्स 12,000 व्ह्यूज पळोवन आसात भक्तीक आमची भाव भयणी ह्या आराधनाक मेळोन आसात हर एका मंगळारा युट्यूबार त्याच परी आमच्या सगळ्या भारतांत डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांत घरांनी कितलेशे आमचे भक्तीक बॉम्बे जावंक पुरो बेंगलोर जावंक पुरो आमच्या देसाची उडपी देसाचेंत आस्पत्रेंत आशिल्ली टीव्ही मुखांत पळोवन आसात वा मोबायलार जेजूची स्तुती करन आसात व्हीलचेरार चलोवंक जायतलीं कटल्यार आशिल्लीं जेजूक उलो मागोन आसात तांच्या पासून आमी मागया कोण खंयचे दुकानांत आसा कोण बेजारांत आसा कोण सोलवणेंत आसा कोण निराशपणांत आसा कोण काळोखांत आसा कोण चंचल जावन आसा मत चंचल देवान म्हाका सोडलें म्हणून दुबावान चंचलन आसा तांच्या सगळ्यां पासून मागया आमच्या पासत जेजू जैतवंत जाला ताच्या जैतान आमकां ताणें वांटेली केला आनी आमकांय तो जैत दितलो नवें जिवीत दितलो कृपा आनी शांती आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वाडाशें चडाशें करतलो भियेवची गरज ना मोगाच्या भावा भयणींना आमी भियेवचें नाका इतलेंच आमी करीत जाय पुनर्जीवन जेजू थंय आमी विश्वास दवरूंक जाय भरवसो दवरूंक जाय ताज्या आसऱ्यांत आमकां आमी घाली जाय कोण तुजो आसरो सोदतात सोम्या ती संतोशतलीं ती सदां काल उल्हासतलीं सोम्याच्या आसऱ्यांत आमकां मेळटा संतोश आमकां मेळटा भरवसो आमकां मेळटा भद्रती पवित्र किर्तन 5:11 वळींत आमी वाचता तुजे ते आसरो सोदतात ती संतोशतलीं सदां काल ती उल्हासतलीं तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं तांकां सदांच शांती समाधान आनंद दितलोय परतून पवित्र किर्तन 6 दुसऱ्या वळींत आमी घालता सर्वेश्वरा म्हजी दया कर किर्तनकार सांगता सर्वेश्वरा म्हजी दया कर सर्वेश्वरा कित्याक म्हजें बाळ विरोन गेलां म्हाका भलायकी दी सर्वेश्वरा कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात म्हजो जीव सगळो शिरशिरता पूण तूं सर्वेश्वर म्हजो जीव निवारताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पवित्र किर्तन 6 परत 8व्या वळींत किर्तनकार अशें सांगता कित्याक म्हजें रुदान सर्वेश्वरान आयकलें म्हज्या विनतेक सर्वेश्वरान कान दिलें सर्वेश्वर म्हजें मागणें मानून घेतलें सर म्हज्या लजेंत हांवें पळापळ घेतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 हांव मूडबिद्री आलंगार पिरगेजेंत आशिल्लो थंयसर म्हजो एकलो मोगाचो इश्ट आसा थंय अशें थंयसर शुक्रारा थंयसर मागणें आराधन आसा
बाळव जेजूचें पूण शेतच थंयसर उदेंवन आयिल्लें आनी थंयसर हर एका शुक्रारा आराधन मागणें आनी थंयसर मस्त तेसां येतात आनी मागणे नंतर विनवणेचो पंगड थंयसर आसा आराधनचे कोपेल आसा थंयसर मागतात हर एका हप्त्याक तेसावां थंयसर येतात आनी हर एका तेसावा खातीर हर एका हप्त्यान हर एक दीस ते तेसावां वाचून मागतात मस्त वसाऱ्यां थंयसर जातात आनी हो म्हजो इश्ट पी.के. थॉमस ताणें एकल्या 50,000 रुपया रीण दिल्लें आनी तें रीण ताका फाटीं मेळोंक ना आनी रीण घेतलो मनीस मरण पावलो तो मरण पावल्यार ह्या हाणें मागलें देवाक असाध्य कांय न्ही देवाक विश्वास दवरल्यार हर एक ही जाता आनी तो म्हणटा म्हजें मागणें हांवें सोडूं ना ताणें साक्ष बरोवन दिल्या म्हजें मागणें हांवें सोडूं ना हांवें बरवचो साणीनासतना जेजू लागीं मागलें पुनः जिवन जेजू लागीं मागलें आनी त्या बागेंत हप्त्यांत हांवें परत मागलें आनी अजाप जालें त्या मरण पावलाच्या पुतान म्हाका हांवें चिंतनांतल्या बरी 30,000 रुपया फाटीं हाडून दिले आनी थोड्या दिसांनी तुजे उरले 20,000 दिता म्हळें आनी ते 20,000 ताणें पावीत केले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी तो म्हणटा तुमचें जिवी समया समर्पण दिया ताचेर तुमी फातेणी दवरा आनी तोच तुमची जतन घेतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया Hallelujah. तर म्हाका भाव भयणीनो जेजू आमकां सुटका दिता सर्व पुन्हा जीवन जेजू आमकां सुटका दिता आमी कंत करची नाका आमी भियेवचें नाका चंचल जावचें नाका निराशी जावचें नाका सोम्याचेर विश्वास दवर म्हणून जेरामिया अपराधी सांगता अध्याय 20 आनी 9 अध्यायांत 12वी आनी 13वी वळ सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे समय आसतलो आनी तुमकां मेळटलो पळय वाचता तुमच्या पासत म्हज्या मनांत जायते येवजण आसात म्हूण हांव तुमकां सांगता तुमी म्हाका उलो मारतना तुमी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेश्वर हांव तुमची दिशा बदलितलो हांव तुमकां शिंपडायल्या त्या देशांतली सगळ्या राष्ट्रांतली सगळ्या जाग्यांत हांव परत एकठांय करतलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो तुमी म्हाका उलो मारतना हांव तुमकां आयकतलो सम्याक उलो मारया उबी रव्या गीत जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजू म्हाका आनी तुमकां सुटका दिल्या संतोषान हें गीत आमी गावया जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या सांगात जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया
आमकां बाचाव केला सगळ्या सांगा आज आम्ही चिसून आमकां बाचाव केला चिसून आमकां बाचाव केला आज चिसून आमकां बाचाव केला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया चिसून आमकां जीवित दिला आज चिसून आमकां जीवित दिला चिसून आमकां जीवित दिला आज चिसून आमकां जीवित दिला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया चिसून आमकां सयतला बैला आज चिसून आमकां सयतला बैला चिसून आमकां सयतला बैला आज चिसून आमकां सयतला बैला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया बशाम पवित्र कीर्तन 60 आणि 5 20 आणि 4 वळ अशें सांगता ताणें उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो ताणें उलो मारच्या आदी हांव तांकां आयकतलो उलो नासतनाच हांव आयकतलो पळया मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजान केदाळा आमी देवाचो मोग आमी भोगता आमच्या मोतीन केदाळा आमी देवाचो उडास करता देवाचे भरवसो दवरता देवाक लागीं वचत जाय म्हणून आमी निर्णय करता तक्षण आमचे मागणे देवाक पावता आमी उसारच्या आदी आमी उलोवच्या आदी देव आमच्या मागणे आयकता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. इजाया प्रादी 43 अध्याय 25वी वळ अशें सांगता मुजे खातीर सगळे तुजे अपराध हांव पुसून काडटा सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवच हांव तुज्या पातकांसांनी उडास करचो ना हांव तुज्या पातकांसांनी उडास करतना करचो ना तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां सुटका दिल्या संपूर्ण सुटका आमकां ताणें दिल्या केदाळ आमी देवा साक्षी वेता देवा लागीं मागता आमगे मागच्या आदींच देव आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमी तोंडान मुसांच्या पयलेंच देव आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमचे काळीज जेजूच्या मोगान पेटत जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे काळीज आमचे मन देवाच्या मोगान पेटत जाय जय जवान जल्लो जेजू सदांच आमचे खातीर तो आसा ताजे लागीं आमी वचत जाय ताजे सरशीन आमी वचत जाय ताजे भरवसो दवरत जाय ताज्या आसऱ्यान आमी वाडत जाय कोण ताज्या सरशीन वेता तो केदींच निराशी जायना
ताज्या सर्चीन आमी वचत कोणाक जर सूर्याची किरणां जाय सूर्याची किरणां निरंतर असतात आमच्या घरां आमी पळयता भायर गेल्यार आमकां ती सूर्याची किरणां निरंतर आसतात आमी घरा भितर रावन म्हाका सूर्याची किरणां म्हाका मेळनात म्हणून आमी पुरपुरोंक जायना तुका सूर्याची किरणां जाय भायर वच थंयसर वता राव सूर्याची किरणां तुका मेळटा सर्वेश्वर देव सदांच आसा ताजे हात उबारून तो राखून आसा देवाचो आदार तुका जाय देवाच्या आसऱ्यान तुका विषय उगोवंक जाय तुज्या कश्टांतल्या नश्टांतल्यान सुटका दिवंक जाय स्वाम्या लागीं वच जंय देंवन जाल्यार स्वाम्या लागीं वच आनी उलो मार तुजो भावार्थ स्वाम्या थंय उसार आनी स्वामी तुका निराशी जावंक सोडचो ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पुन्हा जिवन जाल्यार जेजू थंय आमी वचा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो सुमार हांगासर हांव आयिल्ल्या दिसता हांगासर आराधन नोवेण आसा मस्त ते हांव येतात मंगळारा ही म्हळ्यार एक ते हांव आयिल्लें रेना फुट्टाडो बॉम्बे तावन मायम बॉम्बे तावन एक ही म्हळ्यार ताचें एक रिक्वेस्ट आयिल्लें एक ते हांव आयिल्लें आनी उपकार मागलो म्हज्या डॅडी पासत माग जाय आनी ताणें उपरांत आमी हांगा पयलो बूक हांगासर प्रिंट केल्लो सांतान ताणें मुखांतर जेजू मुखांत मेळिल्लें असर्यां त्या बुकांत आमी गेल्ली तो बूक हांगासर तातूंत बरयलां रेना फुट्टाडो अंधेरी बॉम्बे म्हजो पप्पा जेम्स हर पयस पिडे वरवीं कठीण सोसूंक जायनातल्या दुखीन वळवळटलो डाक्टरांनी एम.आर. काडून तोंडाची एक शीर रक्ता शीर एक गश्टता ताज्या वरवीं ताका कठीण दूख ते सारकें करी जाय आनी ताका सर्जरी करी जाय म्हणून सांगलें आनी हांवें कुळर फिरकाय सांतांतोनीक थंयसर एक तेसां बरोवन घालें आनी हांवें मागलें आनी अजाप म्हणल्या बरी 2 दिसांनी म्हजें मागणें आयकलें म्हज्या पप्पाची दूख उणी जाल्या बरो जाल्या सोम्याक सक्रामेंत जेजू घरगान दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 तर खंयसर जेजू आसा थंयसर संतोष आसा खंयच्या घरा जेजू आसा खंयच्या कुटुंबान जेजूक स्थान दिलां प्रथम स्थान दिलां थंयसर जेजू सक्कडी चलोवन व्हरता थंयसर समाधान आसा थंयसर संतोष आसा थंयसर सक्कडी आसा खंयसर देव आसा थंयसर कितेंच उणें ना थंयसर सक्कड आसल्या बरी येसू इरुव मनेयल्ली आनंद उल्लास हें गीत आमी गवया उबी रवया ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸುನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. जुआंच्या सुवार्तेंतावन अध्याय 2 पयलीं वळतां. 2 दिसां उपरांत गालिल्याच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजू कांद्याच्या शिसांक ही लग्नाचे आपण आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवान जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोळ ताच्या आवयन साकरान सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांच्या शुद्धाचारचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचेत आसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरान सांगलें, त्या मांड्यांत उदक भरा. आनी ताणें ते कांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सशीं व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें वरेता कापून ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोश जाल्या उपरांत सुमार असो दिता. तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत तुवें भितरच दवरलय. हें आपलें पयलें असर हें जेजून गलिल्याच्या काना शारान केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिश्य ताका सत्मानूंक लागले. बशा मोगाच्या भाव भयणीन, लग्न म्हळ्यार एक व्हडलो संभ्रम. आमच्या गांवांत आमी पळयता, लग्न म्हळ्यार एक संभ्रम. थोडे कडेन 2 दिसांचो 3 दिसांचो आसता. जेजूच्या काळार लग्न म्हळ्यार एक व्हडलो संभ्रम. जायते दिसांची तयारी सकट शेजारी मेळोवन सांगाता करतले. आनी जुदेवांच्या संस्कृती प्रकार थंयसर आयिल्ल्यांक वायन वांटतले. आनी वायन हर एकल्याक वांटूंक आसलें. आनी कितेंय वायन जावंक पुरो वा जेवण जावंक पुरो उणें पडल्यार तें एक पाड एक सिंबल म्हणटात. व्हंकल न्हवऱ्यांच्या मुखल्या जिविताक कितेंय पाड आसा. कित्याक तें वायन उणो पडलो आनी घरचो येजमान्याक दुरसो जाले आनी सकाळांक आपयलें आनी तयारी कांय करूं ना अशें फुरफुरतालो, दुरसो जालो. आनी एक मर्यादेचें सवाल. आनी मोरी कितेंय घरचो धनी बारी हिरारायारे आसा, घरची येजमानी बारी कितेंय खंतीन आसात, इशीन धांवतात, कितेंय बेजारेन आसात, कितेंय सोडूणें जालां. आनी मोरी समजता आनी भितर वेता आनी कितें तुमी कितें गडबडटात, कितें बेजारेन आसात, कित्याक तुमी खावू जेतात. आनी मोरी समजून घेता वायन उणो पडलो आनी पुता लागीं ती वचून विचारता. आनी जेजू सुर्य सांगता, बाय म्हजो वेळ आजून येवना म्हणटा जाल्यार आवयच्या उतराक गौरव दिवन साकरान सांगता ते मांडे ते उदकान भरा. आनी 6 मांडे थंयसर उदकान भरताच जेजून पयलें असर हें केलें. त्या गलिल्याच्या काना नगरांत त्या लग्नाच्या माटवांत आनी उदक आसलें वायन जावन तें बदललें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या जिवितांत ती सबार अशें घडटा. आमी कोणी संपूर्ण न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचें तें जायतें उणेंपण आसा. कितली तयारी केल्यारय मागीर उण्यान ससता.
आमच्या घरांत हे नुसतं उणेपण आसता जावं पुरो समाधान उणें सोंसणीकाय उणी जावं पुरो मोग उणो जाला समाधान उणें जालां जावं पुरो पयशे उणें जाल्यात समस्या सडल्यात त्याला कितें करचें म्हूण आमकां कळीत ना आमकां हें वासा आमकां आज संदेश दिता आमी जेजूक थंय वचूं जाय जेजू आसल्यार आमकां कितेंच उणेंपण जावंक सोडिना आमच्या कुटुंबान जेजू आनी मरयेक प्रथम स्थान आमी दी जाय जेजूक आमी उलो मारी जाय खंयसर जेजू आसा थंयसर सक्कड आसल्या बरी जेजू आसा जाय जाल्यार आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आसा जाय मोग देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आसा जाय देवा थंय आमचो भरवोसो आसा जाय कोण देवा लागीं वेता कोण देवा थंय भरवोसो दवरता कोणाक जेजू लागीं आसा ताणें कितेंच भियोवची गरज ना सक्कड देव तुका दिता आमी सक्कड हांवें तुमकां सांगलें आमचे कडेन पयशे आसूंक पुरो आस्त आसूंक पुरो धन दिरवें आसूंक पुरो सक्कडी आसूंक पुरो पूण आमकां उणेंपण आसाच हर एकल्याक आमकां उणेंपण आसा आयल्या वार आमी आज एकल्यान एक मॅसेज धाडली पळयलें एक ग्रेस्त सावकार एका विदेशी एका गांवांत मस्त पयशेवालो त्या गांवांतच द्वितीय स्थानार आसा ताच्या ग्रेस्तकाये वरवीं तो पूण तो ताका हें कोरोना कोविड-19 पिडा आयली आस्पत्रेंत गेलें सुरवेरीस आनी त्या राष्ट्रांत दुसरो मनीस मरण पावलो जावन आसा तो ताजें नांव सांगन ताजें नांव आसा आनी त्या मनशा लागीं तो बरें ना संदे बरें सांगता ताजे कडेन करोडांनी पयशे आसले घरांनी पयशे आसा पूण निमाणें आयुश्य वाडत आसतना एक सुरो तो मेलो ताका श्वास काडूंक जावना तेजें लंग्स इन्फेक्शन जालें निमाणें करोडांनी पयशे घरा आसल्यारय पयशे वरवीं ताका मानसोंक साद जावना म्हणून तो बरें ना सांगता संदेश बरयल्लो आपले तो मरण पावता इतलो दुडू आसोनी करोडा आसोनी ताका भलायकी दिवंक शकूंक ना प्रेज द लॉर्ड मोगाळा भाव भयणीनो सोम्याक आमी आराम दिवन चलूं जाय सोम्याक आमी वेंग मारी जाय सोम्याक आमी पटलून धरी जाय सोम्याक आमी होंदोन जिये जाय त्या दाळा आमी वाडटले हांव कशें एक वाल खंयचीय वाल जावं पुरो फुलांची वाल वा रानवयची वाल वा मिरया वाल जावंक पुरो खंयचीय वाल ती आपलेच तकी वयर चडना तिका दांकाचो आदार जाय आनी कितलें घट्ट दांक ती वाल त्या दांकाक आरावन धरता पटलून धरता वयर वयर सडटा आनी यथेश्ट फळ दिता दांकाचो आदार ना जाल्यार आमी जाणाव ती वाल धरणीर रेवड घालता खंय गोरवां इशीन येताना पांया बंदा पडोन फुडके जावन वता आनी सक्कडी फळ दिवंक जायना आमचे जिवीत सवार फुडें तशेंच जाता आमी जर गर्वाक पडटा देवाची आमकां गरज ना मागण्याची आमकां गरज ना तेर्साची आमकां गरज ना मीस आमकां गरज ना आमकां कितेंच आमकां नाका म्हजे लागीं पयशे आसात म्हजे लागीं दुडू आसा बँकान दुडू आसा म्हाका सक्कड म्हाका कितें उणेंपण आसा म्हणून गर्वाक पडटाना त्या धरणीर रेवड घाल्ल्या वाली बरी म्हजी जिणी जाता मोगाच्या भाव भयणीनो धनी रेवड घाल्ली वाल सोरकेता थंयच गुंवता आनी माणे खंय एक गोरवां दिशीन धांवतना ते पिठो जावन चूर जावन वता तातूंत फळ मेळना पूण वालीक दांगाक लागिल्ली वाल दांगाक आरावन धरता फटलून धरता वयर वयर सडटा येतेश फळ दिता आमी त्या वाली बरी जायची दांगाक फटलून धरल्या वाली बरी आमी जेजूच्या आश्रयांत वाडत जाय जेजूच्या गोपान वाडत जाय जेजूचे भरवोसो दवरत जाय जेजूक आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दी जाय तुजें जिवीत सोम्याक समर्पण दी तो तुजी जतन घेतलो पवित्र गितान 30 आनी 7 चवथ्या वळी सांगता सोम्याच्या मोगात उल्हास पाव सोमी तुज्या काळजाच्या यात्रेक तुका दितलो सांत पेद्रो दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत दुसऱ्या वळीन सांगता सोम्या जेजूच्या मोगा वरवीं मात्र म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कृपा आनी शांती वाडटली आनी सडटली प्रेज द लॉर्ड आमकां कितें उणें आसा सक्कड सोम्या लागीं आसा सोमी आमकां दिता कितें आमकां उणें आसा कोणा लागीं वचें सोम्या लागीं वच सोमी तुका सक्कड तुका दिता कितें तुका उणें आसा तुका जर तर भलायकी उणी आसा घरांत समाधान तुज्या उणें आसा सोंसणीकाय तुका उणें आसा वा तुज्या वायट सवयेचो बलितून जालाय सोम्या लागीं वच तो तुका सुटका दितलो सक्कड कश्टांतले नश्टांतले वायट सवयांतले काळोखांतले सुटका दिवचें एकच नांव संपाल सांगता
थंय जावन आसा जेजूक आमी उलो मारी जाय जेजूच्या आसऱ्याक आमी वचत जाय आतांच्या वेळार आमी पळयता वता संवसारांत आधुनीक संवसारांत सबार सुपर मॉल आसात व्हडल्या व्हडल्या शारांनी व्हडले व्हडले सुपर मार्केट आसात व्हडले व्हडले नांवार्थीक सुपर मॉल्स सुपर मार्केट्स आसात अमेरिका गल्फांत गेल्यार आमी पळयता व्हडले व्हडले सुपर मॉल्स युरोपांत आमी पळयता सक्कट थंयसर मेळटा एक ल्हानशे सुवी धरण व्हडले व्हडली कारां आनी कितें जाय सक्कडी तुका मेळटा त्या सुपर मार्केटी भितर गेल्यार तुका सक्कडी मेळटा पयशे दी जाय पयलें खाण घेवचें कितें जाय तुवें काणोवचें निमाण ते पे कावंटर आसा पे करूंक पयशे दिवंक आसा थंयसर तुजें फारीक कर तुजे वस्तू घे आनी वच नांवार्थीक सुपर मॉल आनी एक दीस एक भक्तीक बरें येणार तो ह्या विशयान चिंतून तो एक बरें एक भक्तीक लेखन बरयता आनी तो सांगता ताजें एक ध्यान कर्ण एक लेखन बरयता आमचो भावार्थ घट जावंक जेजू थंय सक्कडी सदां सोम्या थंय सदां तुमच्या जिविताचो संतोश आनी तो बरयता एक दीस हांव रस्त्यार ड्रायव्ह करून वेतालो तो म्हणटा आनी सबार सुपर मार्केटी हांवें पळयल्यो व्हडल्यो व्हडले सुपर मार्केट सुपर मॉल्स हांवें पळयले व्हडल्या व्हडल्या कंपनीच्यो आनी वेता म्हजी दिश्ट आनेक सुपर मार्केट म्हाका दिसता थंयसर एक म्हणजे विचित्र सुपर मार्केट थंयसर गेला हेवनली सुपर मॉल म्हणून हेवनली सुपर मॉल आनी हांव तें नांव पळोवन तटकलो आनी हांव सीदा त्या मॉला कडेन गेलो आनी थंयसर वेताना व्हडलें सर्गींचें हें सुपर मॉल हांवें थंयसर पळयलें आनी थंयसर त्या द्वारा लागीं देवाचे दूत धवे न्हेसल्ले थंयसर स्वागत करतात आनी सबार जाण थंयसर भितर वेतात आनी हांवें म्हजें कार पार्क केलें आनी हांवें भितर गेलो धवे न्हेसल्ल्या देवदूतांनी म्हाका स्वागत केलो आनी हांव भितर पळयतां म्हाका सजाप जालें विविध नमण्याची स्टॉलां थंयसर आसात आनी लोक खाण घेता कार्टान भरता तांच्या गाडयेर भरता आनी हांवें भारी विचित्र जालें आनी हांवें पळयलें स्टॉल्स नमन्या स्टॉल देवाचे दूत थंयसर आसात बडवे आनी हांवें पळयलें एक स्टॉल मोगाचें स्टॉल थोडे बक्षाणेचे स्टॉल थोडे ससणिकायेचे थोडे आनी कितें वायट सोय सोडचेच आसले आनी थोडे भावार्थाचे स्टॉल हांवें पळयले समाधानाचे स्टॉल हांवें पळयले आनी हांवें गेलो आनी म्हज्या जिणेंत म्हज्या घरांत इल्लें समाधान उणें आशिल्लें इल्लें समाधान हांवें काडून गेलें आनी म्हाका थोडे कठीण राग येता थोडो म्हाका राग येतलो आनी थंयसर इल्ली सोसणिकाय आसा सोसणिकाय इल्ली काडून गेली म्हज्या जिवितांत इल्लें सोसणिकाय काडून घेत हांवें म्हाका राग चड येता राग येताना हांव पत्नीक मारता भुरग्यांक मारता सोसणिकाय इल्ली काडून गेली आनी ताज्या उपरांत मुखार येताना बक्षाणें म्हाका थोड्यांक बसूंक कठीण कश्ट सगळ्यांच्या कडेन म्हाका राग म्हाका द्वेश म्हज्या भावा भयणी कडेन म्हाका राग बसूंक म्हाका जायना बक्षाणें इल्लें हांवें काडून गेलें आनी ताज्या उपरांत म्हणटा इतलें मुखार गेलो थोडे फावटी म्हाका इल्लें कश्ट येताना हांव दंडलतालो म्हजो भावार्थ दंडलता बरोसो दंडलता आनी थंय पळय भावार्थाचें स्टॉल इल्लो भावार्थ हांवें काडून गेलो आनी उपरांत मुखार येताना हांवें पळयलें थंयसर तुज्या वायट सवय सोडूंक देवाची कुरपेचें स्टॉल आनी थंय कुरपाय हांवें काडून गेली म्हाका तुज्या वायट सवयेन थोडे राख थोम्या देवा म्हणून इल्ली कुरपा म्हाका गरज आसा देवाची कुरपा गरज आसा आदार गरज आसा कुरपा काडली आनी अशें झक्कड वस्तू हांवें बऱ्यो काडून गेल्यो आनी माणे फारीक करूंक थंयसर कावंटर आसात देवा ते बडवे थंयसर रावल्यात थंय रावल्यात आनी हांवें थंयसर लायन चड नातल्ली आयल्या ती कितें ती धाडटली तितले फास्ट पेमेंट आसा हांगासर म्हूण चिंतून हांवें म्हजे कितले जाले पयशे जाले पुराव खाण हांव विसरलें त्या देवदूतां कडेन म्हजें बिल्ल दिया कितलें बिल्ल जालें आनी ते देवदूत म्हणाले कांय दिवंक ना कांय तुमकां दिवंक ना हांवें सांगलें न्ही हाजे इतलें सकडें खाण गेलें कितलें मोल सांगा म्हणून ताका ती म्हणाली तुजें सक्कडी बिल्ल फारीक केलां तें आयकून हांव एकटी तटक्क जालो कितें म्हजें बिल्ल फारीक केलां कोणें फारीक केलां केदळा फारीक केलां म्हण विचारलें हांवें केदळा फारीक केलां कोणें फारीक केलां आनी देवदूत हांसून शे म्हणाले 2000 वर्सां आदीं त्या कुर्सायला ते कुरीस पळयलो हांवें कुर्सायल्या जेजून तुजें बिल्ल फारीक केलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 आमकां सक्कडी जेजून कुर्सार मरून आपणाचें रगत व्हरून निमाणो रक्ताचो थेंबो पर्यंत दिवन
ताज्या दैवीक काकुलत ताज्या परवा फेस्त आमी करता ताज्या दैवीक काकुलतीन आमकां बरोवन आमकां सक्कडी ताणें दिला कृपा शांती समाधान सस्मिकाय बरवसो बोवार्थ सक्कडी आमी ताजे लागीं वचो जाय मोगाच्या भाव भयणीनो ताजे लागीं वचो जाय आनी तो आमकां सक्कड दिता तर आमच्या दोळे दंप्या कितें आमकां जाय खंयचेतान आमकां सुटका जाय कितें उणेंपण आसा जेजू लागीं मागया दोळे दंप्या दोनी आमचे हात माथ्यार आमचे माथ्यार दवरया देवाच्या पवित्र आत्म्याक मागया आमकां दिसता आमी पवित्र आत्म्याक समर्पया पवित्र आत्म्याक समर्पया पेंतकॉस्ताचें फेस्त आमी आचरण करता देवाचो स्पिरीट आमच्या ते येवं दी आमकां समाधान दिवन दी म्हजो भावार्थ घट करून दी म्हाका सस्मिकाय दिवन दी म्हाका आमच्या घरांत शांती समाधान दिवन दी म्हाका बरी भलायकी दिवन दी कोण कश्टार आसात समस्यांनी आसात या डिवायन वर टीव्ही यूट्यूब फेसबुकार असल्या भक्तिकानो कितें तुमकां उणें आसा थंयच्यान जायनाकात भियेनाकात जेजू सांगता हांव तुजें सदचें आसा हांव तुका सक्कट दिवंक शकता इतलेंच तुजो बरवसो दर म्हजेर बरवसो दर म्हजो मोग कर तुजें जिवीत म्हाका समर्पण दी सक्कट तुका हांव नवें जिवीत दितलो म्हजी कृपा आनी शांती तुजें थंय वळोन येतली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी यूट्यूब फेसबूक डिवायन वर टीव्ही हे भक्तीपण पळयताल्यान देवाची स्तुती करताल्यो ह्या देव मंदिर आशिल्ल्यान दोनी हात माथ्यार दवरा पवित्र आत्म्याची तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे कुटुंबाचा काळो पयस कर म्हज्या जिवितांतला काळो पयस म्हजी पिडा शेडा पयस आसून म्हजें एकसूरपण पयस आसून म्हजें शेळेपण पयस आसून तुझ्या मंदिरांत हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत हांव आशेता आत्म्या ये हांव राखून आसा देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे जेसू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे हालेलुया 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 जेजूचे आशीर्वाद घेवंक गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत येद्या व्हडा सक्रामेंता सोष्टांग नामान करुया उबेल्या त्या रूपा बोला नव्यो प्रीती आदर्या सल्वोन वेच्या वस्तुत विश बावटाचे बोलिव्या शसे बापा
बाबाची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. आणि महिमा सोमिया तुका नमा. हर एक तिंबी सर्गी संसारी सरपडटा तुझे चरणी. आणि महिमा नमस्कार तुका सौम्या. समस्त में उभी रहिया आणि मी सच्चे प्रवेश गीत आम्ही भक्तीपणे गायन करूया. सांगाता समल्या बापा तुझे समोर ऑटोच्या कोका. Down, down, I'm so genie anchor kurpen ke daisa. Povis tanan tu cimburki salya. Povitratnya chatenyan bhagnya. Povis sabece sande salya. सावच्या तुझे लागी सरल्या. सांगाता समल्या बापा तुझे समोर ऑटोच्या कोका. Down, down, I'm so genie anchor kurpen ke daisa. तुझ्या नावान सर संगीत मेळ्या. तुझे हसर पोट भोगूंक पावता. तुझी दया माया साकोंक सकता. तुझ्या बेसावान नंदन सता. सांगाता समल्या बापा तुझे समोर ऑटोच्या कोका. Down,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आस. तुमच्याही सवय आसो. आज 10व्या वर्साचो जल्मदीस आचरणच्या संदर्भात देवाक अर्गां दिता. सन्विया डिसोजा फजीर ताका बागी जल्मदीस मागता. देवाची दराळ आशिर्वादाचेर मागता. त्याच फुडें आज जल्मदीस आचरण करता आनी देवाक अर्गां दिता रेन्झिल एलन लोबो कोळूर फिरगज ताकाय बागी जल्मदीस मागता. देव ताचे ताच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूं. देवाक अर्गां दिता वियोन डिसोजा फजीर मार्सेल सेरा आनी कुटुंब होसानगर शर्मिला बेळा गरचालमा मिसिता शांती जॅनेट फर्नांडीस पंपई पयलो वाडो. देवादीन एन्सन वेगस आनी देवादीन विक्टर डिसोजा सांत आंतोन दुसरो वाडो. एवजीन डिसोजा देवादीन सांत आंतोन तिसरो वाडो. देवादीन फेलिक्स डिसोजा सांत आंतोन तिसरो वाडो. देवादीन सिसिलिया डिसोजा आनी लुईस पेरेरा आनी लिझी कुटिना पंपई पयलो वाडो. देव तांच्या आत्म्याक शांती दिवन दिवन हे मिसाळा मागया. आमच्या गरजां बसत ह्या मिसाळ आमी मागया. पुनर्जीवन जालो जेजू मरी मगदलेना दिश्टी पडटा आनी मरी मगदलेन ही बरी खबर दिवंक आपल्या मिसावांत आपणाकच ती मग्न करून घेता. आमी जावन आसा जेजूचे साक्षी. जेजू पुनर्जीवन जाल्ले आमी जाणव. आमच्या जिवितांत आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी पुनर्जीवन जेजूक आमी बोळादीक साक्षी आमी जायचे. देवाच्या कृपेन आमी बरे जाय आनी आमच्या उतरांनी करण्यांनी देवाक आमी परगट करी जाय. देखी बरी जिणी आमी जिये जाय. पुनर्जीवन जेजूक आमी परगट करी जाय. तर म्हाज्या भाव भयणीनो आमी जोडे पेटी अस्कत म्हणी चुकोवन पडटा हांव चुकोवन पडले हांव त्या पासत काकुलदार देवा लागीं बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं एनादिगरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूल करूं आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. Somiya kakutka Somiya kakutka Rista kakutka Rista kakutka Somiya kakutka महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सरस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकणता. सम्यान जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सम्यान देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उच्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पास्क परबेंत आमच्या स्कतकायक तुवें आमकां गटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मी बांदपासांतले आमकां सुटोवन तुजी कुशल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बरें
आनी जो संतोष संवसारांत तुवें आमकां फोव केलाय तोच सरकार संपूर्ण काय बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुवें पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळें घराणें दुबावा बीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां चिंदिल्ल्या बरी जालें आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, बाबांनो तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पातां कराडा आनी जिणे बदलला आनी तुमचे मदले हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडच्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्रस्थान घेवन तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक पयस आसलेल्या समेसांक म्हूण ती केल्या. जाका सरेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवा दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततेतावन तुमकांच बचाव करा म्हूण तांकां तो उलो दिलो. उपरांत ताची उतर म्हणून घेतल्याक पवित्रस्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतार हें. पृथ्वी सगळी सरेस्पराची विश्वाची जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी परस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सरेस्पराचे उतार खरेंच बरें. सगळी ताची कर्तव्या विश्वासपणाची न्याय नीतीचो सरेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सरस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सरस्पर जाल्यार आपली भाया भक्त आशिल्ल्याचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्याचेर जतनी नदर घालता. तसो तांकां मरणांतले निवारता. दुकाळाच्या काळात तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सरस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सरस्वराची वाट पळोवन आसाव. तोच आमचो आदार आनी आमचो दाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशी आमचे देवोन तुजी दया. पृथ्वी सगळी सरस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. हालेलुया. सगळीं गावया सोम्या करसिया. हालेलुया. सगळीं गावया सोम्या करसिया. दिसोयसो सोम्यान केलो संतोष उल्हास तर आमी पावया. हालेलुया. सगळीं गावया सोम्या करसिया. हालेलुया. सगळीं गावया सोम्या करसिया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ मोरी पोंडा भायर रावन रडतली. रडत तिणें भगवून पोंडा भितर तीळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेलें तिणें देखलें. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण्ण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काण्ण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो.
ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी, सुदैवांच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वसोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदेलाचे मरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. उंड्या वायना संगी अर्पिता बापा, काळसा आमची आजू पुंडिता तुका. कनबे सारायदू मोग संतोष आनी सू बदल तुझ्या मासारता. कनबे साराय तू मोग संतोष आनी सू बदल तुझ्या मासारता. गोवा सोगोंडो मनशा वावरान केल्लो, स्वीकार कर म्हण तो परता. बदल म्हण तुझ्या पवित्र कुडी सौम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळा. कोड्या वायना संगी अर्पिता बापा, काळसा आमची आसो पुंडिता तुका. कनबे साराय तू मोग संतोष आनी सू बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदेदार देवा बापाक म्हणत तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फाव केल्यान ती देणी आमी बिबाडीना जावच्याक, सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक थुंच आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशे आमी करू पावू. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास आनी अधिकान ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किती वाखाणी वत्या दावाजान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पास्काची बली, तोच तो दुलोब निरापराधी शेळी संसारचे पाप करता ती. आपूण मरण जाणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या सुंदर नाचता उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्परतो. सर्गानी संसार भरला तुज्या ऐ बाबा. सगळीं तुकाच सगळीं तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. सगळीं तुकाच सगळीं तुकाच.
खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशान कश्ट मरण सुसवेच्या दिन ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची त्याचवरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगट परगटुया जेसू मेलो जेसूची बंसाला जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो भक्तीपणे उडास करता वो जिविताचो उंडो ही सोडूनची काल तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूल कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरये देवाचे माये संगती बागेंत धर्मदूत बागेंत आंतोन आनी सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सरेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया कन्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्त जेणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां जीवदार काकुलतेन सरबतकांतलें सुटाय सराकांतांतलें वाटाय तितर सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्तांत येवन त्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सम्या बाग म्हाका पवना पूण देवा उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुंवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता कुरसार मोर जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता कुरसार मोर जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुंवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुंवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता प्रार्थना सर पदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पविस्नांत एका मलीक देणे तुवें आमकां फाव केलाय तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय तर आतां आमची काळजां सर्गात तुजें सूख बगूंक तयार कर म्हूण मागता हांव
तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घाल. आमेन. वसोन येयात. पुनर्जीवन क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. गीत जागी तुका छापा. आपले मोरण सुकान वारा. देवसाताच्या नावान पळटा. कोडे पिडे मोरे जाता. दर्यांक सांटली तो परमयता. आंधल्यांक पांगल्यांक भेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्या दाखोवन दिता. लना ओडा घुसोन काडटा. म्हज्या काळजांत हांव तुका नमान हे सांत आंतोनी. हजार पावटी तुका नमान. तूं सावन विस्तार पंगड देव कृपेचे. जेजू आनी तुजे देणी तुझ्या शराबीत बापा. सांप्रास्त सोबू खातो आणि वचपांचो पूज जावन तूं बागी जावन आसाय. उडास कर ह्या पंचा संता. आपल्या गरजांत तुका उलो मारल्या कोणाकच. कुमोक आनी घुसवण कार करूंक नाय म्हूण उडास कर. तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजू बाळासो मामगासो इश्ट जाल्ले निमती तिरपातीने धैर्य घेवन आनी म्हज्या मागणेन पोळसांवचें ना म्हूण खंडीसन आसां तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांत आंतोनी अजाबाच्या सांता गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकारांची. कितें आमची इरादे ते सावां आशा काळजाचे अत्रेक आसात. सर आमी सांत आंतोनी मारिफात देवाक समर्पून दिवया. त्या सर कर्सां खातीर सांत आंतोन निरंतरी देवा लागीं विनंती करून आमी मागल्लें सर आमकां फावो करून दी. जायत्यांनी आमचें मागणें विचारलां. जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसयलां. तांचोय आमी उडास काडया. तांकांय सांत आंतोनी मारिफात देवाक आमी समर्पून दिवया. नवो म्हयनो एप्रील म्हयनो आमी आराम केला. वो सगळो म्हयनो सांत आंतोनी मारिफात देवाक आमी समर्पून दिवया. ह्या म्हयन्यांत आमी करचें पैन शाबीत जावं दी. आमचो वावर सुफळ जावं दी. बरी भलायकी ह्या म्हयन्याच्या हर एका दिसा हर एका घडये आमकां फावो जावं दी. पास्कांच्या काळार आमी आसां. व जेजूच्या जिवंतपणाचो संतोश सदांच आमचे थंय आमच्या कुटुंबांतय रास करूंक आमी मागया. इगर्जीचें येवजन देवाक आमी समर्पून दिवया. सांत आंतोनी मारिफात बेगीनच तें पंथाक पावोवंक उदार मनाच्या दानी जावन दुडवा कुमोक येवंक आनी जायत्यांनी ह्या येवजनाक दुडवा कुमोक दिले आसता तांच्या एकल्यांच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां पडोवन दीत म्हणून आमी मागया. मागया आमी आमच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर ल्हान भुरग्यांत हांव धਰਨ मरणाच्या तनीर मिशेर आसल्या जावंक पुरो आमच्या घरांनी आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमकां कळीत आसची आनी आस्पत्रेनी जायतीं पिडेस्तां विविध रितीच्या पिडे द्वारे वळवळतात. तांकां एकल्यांक आमी देवाक समर्पून दिवया. देव तांची आदली बरी भलायकी तांकां फाटीं दिवन दी. ती गूण जाल्यान म्हूण तांकां बगून दी. कोरोना पिडा आमच्या भोंवतणी विस्तारून तासा आसता.
ह्या मरेकार पिडेंतले देव आमकां हर एकल्यांक राखून सांबाळून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. जावंक पुरो जायतीं कार्यां ह्या मुखल्या 2 म्हयन्यांनी आमच्या कुटुंबांनी जातात. सगळीं कार्यां बऱ्या रितीन जावंक आमी मागया. सर आमी बसया. जायतीं तेसावां आनी अर्गां फाटल्या एका हप्त्यांत आयिल्लीं ह्या परी आसात. तेगा जाणांक कॅनडाक वची विजा मेळोवंक, जागो बऱ्यान विकून वचोवंक, जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक 2 कुटुंबांची मस्कत देशाचें सिटीजनशीप मेळोवंक मागून आसात. हे कुटुंब फ्लॅट बऱ्या रितीन विकून गेल्ल्याक ते देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. भायर पडिल्ली चावी फाटीं मेळोवंक, एक कोवीड पॉझिटिव्ह व्यक्ती बेगीनच त्या पिडेतावन गूण जावंक, घर कामाक आनी भुरग्यांक पळोवंक एक बरी व्यक्ती फावो जावंक, वेरिकोस वेन पिडा गूण जावंक मागोवन आसात. तशेंच एक कुटुंब प्रत्येक उपकार तांकां मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. ताप गूण जावंक, ऑपरेशन नासतना ट्युमर गूण जावंक, 2 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक, एका काजारी जोड्यान परत तांचो मनास्ताप सोडून एक जावंक ती मागोवन आसात. तशेंच एक कुटुंब रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. घराचो वांटो मेळोवंक 2 कुटुंबांची मागोवन आसात. थायरॉयड आनी गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक, अर्द्यांतली आनी पोटांतली दूख गूण जावंक, डॅनियल म्हणल्या ल्हान भुरग्यान मॅग्नेटीक बीट्स गिळून पोटांत शिरकाल्यात. चड अस्वस्थ तो आसा. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागणें विचारलां. कताराक वेची विजा मेळिल्ल्याक एक कुटुंब देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. घराचें काम बेगीनच पोंताक पावोवंक, एक समाजचो बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, लॉयड म्हणल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, पाटीची दूख गूण जावंक तेका कुटुंबाची मागोवन आसात. स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक एक कुटुंब देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. 2 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 6 जाणां, फ्लॅट बऱ्यान विकून वचोवंक 13 जाणां, बरें काम मेळोवंक 16 जाणां मागोवन आसात. बरी सैरीक मेळिल्ल्याक एक कुटुंब देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. बरी सैरीक मेळोवंक परत 11 जाणां, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 13 जोडी, घरांत शांती समाधान माया मोग आनी एकपोट मेळोवंक 11 कुटुंबांची, आमाल पियोन येतावन सुटका मेळोवंक एकलो भाव मागोवन आसा. 2 जाणां तांकां बरें काम मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. वेपार वृद्धी जावंक एकलो, रीण फारीकरची कृपा लाभोवंक 2 जाणां, बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर 6 जाणां, कुडींतली एलर्जी गूण जावंक 6 जाणां मागोवन आसात. 1000 जोडें परत एक जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. ताप आनी कोंकली गूण जावंक, लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक, शुगर BP नॉर्मल गूण जावंक एकलो, वायट सवयातावन भायर येवंक 14 जाणां मागोवन आसात. 2 जाणां तांची पिडा गूण जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. बरें करून शिकोवंक 2 जाणां, फायनान्सान घाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 8 कुटुंबाची मागोवन आसात. 2 चरक्या भुरग्यांनी तांचें अट सोडून बरें करून शिकोवंक ती आवय हांगासर मागोवन आसा. 14 जाणां तांकां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. डेंग्यू ताप गूण जाल्ल्याक एकलो देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी पर्स फाटल्या एका हप्त्यांत कोडयाळ भायर पडिल्ली, लगभग 5,500 की चड पयशे तातूंत आसले आनी एका दिसा उपरांत ती पर्स म्हाका फाटीं मेळ्ळ्या. जायते हांवें सांत आंतोनियम कडेन मागल्लें, ती पर्स म्हाका फाटीं मेळ्ळ्याक हांव देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एका प्रत्येक इराद्या खातीर एक कुटुंब मागोवन आसा. तशेंच चोरी जाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक थोड्यांनी आमचें मागणें विचारलां. तर परत आमी तिंबेर पडया. ह्या सर गरजां खातीर आमी परत सांत आंतोनी कडेन मागया. जायते उपकार हांगासर आयल्यात आसता, त्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना जायतीं तेसावां हांगासर आयल्यान ह्या सर तेसावां खातीर मौनपणी एक मागणें आमी म्हणया.
परत्या भावार्थान ही त्या सावां हांगासर आमकां विविध रितीन येतात त्या सर त्या सावां खातीर सांतांतून निरंतर विनाती करून तांणी आशिल्लें सर तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी इतले पातयेनेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कानीक दिता म्हूण तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. हे वर्त्या सांतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख आनवारां देवसार आनी सरतरांची वस्याची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिपात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटून पडटात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नापाय जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांतांतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्तची बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थया. हे सर पदेदारांनी सदां जेवच्या देवा भाग्यवंतोनी तुवें तुज्या पद्येके वर्त प्रसंगदारांच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतनाच्या आदारान सर अनवारांतलें सुटशें आनी सर आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीचे आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफा जो तुजे सवें जियेत आनी रास करता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सासणाच्या सासना. आमेन. देखून बसया. मोगाच्यान 4:30 तावन आतां पर्यंत डिवायन वर्ड टीव्ही निरंतरी आमचे आराधन मीस नवें लाईव्ह प्रसार जावनूच आसा. तेच परी यूट्यूब फेसबुकार हजारो भक्तीक ह्या आराधनाक मिसाक नवेणाक मेळून आसात. आनी हे सकट साथ जालां डिवायन वर्ड टीव्हीचे अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीवन मिंडीस आनी ताची पत्नी श्रीमती फ्लोरा मिंडीस तांकां आमी आभारी जावन आसा. ताच्या बऱ्या मनाक देव तांकां 100 वांट्यांनी फाटीं दिवन म्हणून प्रत्येक जावन तांचे बसत आमी मागया. त्याच परी हांगासर आमच्या पिरगजेंत फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव दियेकोनची सेवा दिवन आशिल्ले डिकन आमचे केविन लॉरेन्स डिसोजा तांची डायकनाची मिनिस्ट्री येवच्या सोमारा सोमता वापुरबायची सेवा आमच्या पिरगजेन तांणी दिल्यात. आनी हांगासर हर एका मंगळारा मिसाक आनी नवेणाक तांणी आमकां आदार दिला. आनी तांकां ह्याच म्हयन्याच्या 22 तारखेर आमचे गोवळी बाप याजकी दिक्षा दितले. ताका तयारी करूंक ते परवा सोमारात हांगासर येतात. तांकां सर हांव तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. आमकां फाटल्या 4 वर्सां जावन हांगासर बोवा पुरब्याचे संगीत आमकां दिवन गायन करून आमची काळजां मनां देवा ते उबारूंक आदार दिला. ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार फिगज जावन येतात. तांचोय हांव उपकार भावता. त्याच परी डिवायन वर्ड टीव्हीचो प्रोग्रामार श्री जस्विन मस्करेनस, व्हिडिओग्राफी कडचो विवियन रॉड्रिगस, श्री रॉन्सन मोंतेरो आनी सर शिबंदेक आमी आभारी जावन आसा. हर एका मंगळारा हांगासर 4:30 आराधन मीस नवेण आनी तुमच्या गरजां खातीर तेसां खातीर प्रत्येक जावन विनवणेची मागणी तुमची तेसां वेळार आमकां धाडा. आतां उबी रावया. निमाणें गीत. जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां हांव
संतोषाची सौम्या तुका आवडीता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सौम्या तुजो आदर मागता खरी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिनवासा भक्तीन गितां हांव संतोषाची सौम्या तुका हांव नीता मोगाळ तुता सोवे आमकां मोरया आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपेन ह्यो आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताच्या आनी पवित्रात्म्याची नवी आमेन.